वार्डान आसा आनी केलोसी पंचायतीन तो वाडो पडटा आनी तेजे हांवें 15 फायनान्साचेर आयज हे फंड हे करून काम केल्लें आसा पेवर्साचें. तेजो एस्टिमेट अरावंड 10 lakhs आसा आनी तुमकां पळोवपाक मेळटलें हिंगा घरां सरावंडिंगाक सगळ्या घरां आहाय तेंची दारां सामकी हरशीक जाताली. सो पंचान म्हाका रिक्वेस्ट केलें आमचे हिंगा हें करून दी म्हणून पेवर्स घालून दी म्हणून. तेणें म्हाका NOC दिली आनी हांवें जाता तितलें फास्ट तें करून काडलें काम आनी लोकांक आतां हिंगा बरें क्लीन करूं मेळटा. आयज काजराचें फंक्शन आसा तांकां बरें सेलिब्रेशन करूं मेळटा आनी जाता तितलें हांव लोकांक सपोर्ट हेल्प जाता तशे भशेन हांव हें काम करून काडलें. मॅडम आतां सद्याक इलेक्शन जावन हेड आतां मेरेन जी मॅडम कितली कामां केल्या आनी वॉट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑल दी सर्टिफिकेट? जी सगळीं कामां फायल सगळ्यो रेडी जाल्ल्यो तर 35 म्हज्यो फायल रेडी जाल्ल्यो आनी तेजो एस्टिमेट 2 crores 35 lakhs आसा आनी हांव आनी फुडें म्हाका 3 वर्सां मेवल्लीं काम करपाक. सो हांव आनी म्हाका मुखार आनी टायम मेवलो जाल्यार आनीकूय काम करपाक शकतलें. म्हाका एक उमेद आसा काम करपाची. हांव अशें फुडें म्हाका फ्युचराक आनीकूय चान्स पडलो जाल्यार हांव अशें काम करून दाखयतलें. मॅडम आयज मेरेन आतां तुमी MLA आहा MLA's वायफ. सो हाव इम्पॉर्टंट रोल हॅज MLA प्लेड इन युअर फंक्शनिंग? पयलीं सुद्दां हांव सांगूंक सोदतां म्हाका लोकांनी इलेक्ट करून हाडलें बाय इलेक्शनाक आनी म्हाका आमच्या MLAच्या आदाराचेर म्हाका तेंच्यांनी लोकांनी निवडून हाडलें. पूण म्हाका ते लोकांक प्रूफ करपाक जाय आसलें की हांवूय काम करूंक शकता आनी जीं कामां हांवें 3 वर्सां केल्लीं आसा तुमकां पळोवपाक मेवतलें मिडिया हेजेर की हांव एकटेंच तीं काम करता आनी हांवें ती एकट्यान करून दाखयलां आनी म्हाका ती कॅपेसिटी आसा करपाची. हांव तें करून दाखयलां आनी करतलें हें फुडें. Madam, and a woman yourself, what is the message for all the women? Zayti log women to follow karta hai. Some people are calling you Iron Lady. What is your message to all the women who are going to be your voters or anything like that? हांव बायलांक सांगूंक सोदतां हेच भशेन हांव जशें फुडें सरलां म्हाका एक लोकांनी एक हें दिल्ली संदी ती हांवें कंप्लीट केल्ली आसा. तेच भशेन तुमी मुखार सराय कितें तरी एक महिला म्हणून मुखार सराय आनी असली काम करात. असली काम समज करीत जाल्यार न्हू लोकां वयल्यान बरें ब्लेसिंग मेवता प्लस तुका एक उमेद मेवता काम करपाची आनी एक हिम्मत आसता आनी एक कॉन्फिडन्स येता काम करपाचें. What do you want to say on this? आयज आमी वॉर्ड नंबर 6 आहा तो सातनाचो वॉर्ड जावन आसा गिन्नी वाडो आनी आयज मॅडमीन आमचे फुटपाथाचें काम केल्लें आसा. सो शी हेज डन लॉट ऑफ वर्क एवरीवेर. यू कॅन सी इन द होल कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएंसी लायक वेलसांव कंसालीम केलोसी कोर्तालीम. शी हेज डन लॉट ऑफ वर्क and she has been doing this since all 3 years which she has got. And she has gone personally to the departments, she has followed up and the work has been done faster. So I would like to thank her for the work she has done. Because of her we can see lot of developments in Kelosi. चड खुशी आनी हांव काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा बाय मेडिसिना ताका आमी धाकलेंच काम सांगल्यार तें व्हडलें करून दाखयता. हांवें ताका सांगलें इतलेच जागे करून दाखयता. तें म्हाका म्हणपाक लागलें सांगान इतलें कितें फूल घालता आनी बरें दिसतलें. हें ताजें पॉजिटीव मायंड आमकां तेजें लायक जाता. आनी हिंगा कालच्या दिसाक ते येयल्ले तेन्ना एक भुरगीं सगळीं बांयचे लागीं खेळटालीं. तेमी आमी तेंच्या मायेन मागलें कितें हिंगा एक झाडी घालून दिवची म्हणून. तें ताबडतोब बोललें आपूण ती घालून दिता भुरग्यांक लागून. आनी कितें आमचें सांगलें तें नांव मोडना. तसोच आमचो MLA बाब आमकां सदांच पावता. तो एक MLA म्हणून आमचो एक मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स म्हळ्यार जाता. कित्याक केन्ना ताका फोन मारलो खंय हॉस्पिटलान वचपाक आनी कितें आपल्या लागीं सगळें जाता ते भशेन आमकां आदार करता. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपल्याच्या बॉल्सान ती ब्लड काडटा आनी घेवनूच वता. म्हज्या वाड्यान एक्सिडेंट जालो एकलो बरोबर सिरियस आसलो. ताका हांवें एक फोन केलो ताबडतोब तो हॉस्पिटलान येयलो. ते काडा रोगताचे बंदोबस्त केले. थंय पासून पयशांचो हें करून तो फोटो आहा आमच्या भुरग्याक आतां बरो जालो सिरियस आसलो. तशें करून ती आमकां पावतात. म्हजी एक मागणी आतां आमचो टर्म कवर जाला हेजो मेडिसिनाचो आमी मागतात आनी आमची खुशी ताका फुडाराक आमचो फुडो आमी ताका तेंको दितली. आमी ताका फोर्स करतली तूं बस आमी तुज्या बारा आमची सगळी पंचायत आमी तुज्या बारा वांगडाक रावतली आनी फुडां उरलीं ती तुजी कामां करून आमचो तूं आमकां तुजो आदार जाय. टोटल आतां टर्म काबार जालेलो ओवरऑल परफॉर्मन्स कितली सांगू? एक्चुली आयज आमी हांगा कुरपावाडो वाड्यार एकठांय जाल्या आनी बरो उमेदीचो दीस आयज कित्याक हांगा न्हवऱ्याच्या घरा फुडल्यान आमी एकठांय जाल्या आनी हे प्रोजेक्ट जो कांय म्हयन्या फाटीं आमी भुमी पुजा केल्ली ती आयज कंप्लीट जाली आनी आयज ती मॅडमीन इनॉग्रेट केल्या.
10 लाखाचे वयर एस्टिमेट हो आनी जशें पंचान सांगलां तशें की पंचान रिक्वेस्ट केला ल्हान कडेन पेवर घालपाचें म्हणून पूण तिणें आख्खे वाड्यार पेवर घालून सुटलें. हें तिजें व्हडपण, हें तिजें बरेंपण. आनी तुमी जाणा आतां ह्या दिसांनी जायते फावटी पळय इनॉग्रेशन केलां, भुमिपूजन केलां आनी वयता त्या वाड्यार लोक एकूच सांगता मॅडम आतां तूं आमकां परत जाय, तूं इतलीं कामां केल्या तूं परत जाय. आनी खूब फावटी लोक विचारता अरे MLA कित्याक ना. MLAन स्ट्रेट सांगलां की हें काम सगळें ZPन केल्लें आसा. जेन्ना ZP काम करता तेन्ना आपूण मोदी योग सारकें न्हू. ती तर इतली वावुरता सगळे कडेन बॉन्ड प्रोजेक्ट सँक्शन करून लोकां खातीर तर डेव्हलपमेंट करता जाल्यार तिका क्रेडीट वचपा जाय आनी तिणें तें सगळें इनॉग्रेशन करपा जाय. हेजेर खूब पुरावे जाता की सगळें काम जितली पळय प्रोजेक्ट केला आतां तिणें म्हटलां 3 करोडाची कामां केल्या पळय ती तेजे आपल्या ओन कॅपेसिटीचेर तेणी केलें आसा. 3च वर्सां तिका मेळ्ळें आसा कित्याक बाय इलेक्शन जाय आनी आतां लोकांक जाय की तिणें आनीक कामां करपाक जाय. आनी जेन्ना आतां इलेक्शन डिक्लेअर जातलें तेन्ना सगळे लोक आतां सुद्दां पंचान सांगलां आनी वयता ते पंचायतीन सांगलां की मॅडम जेन्ना लेडीज म्हणून वुमन म्हणून डिक्लेअर जाल्लो आसा ही आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी तेन्ना मॅडम तूं फुडें वच आमी सगळे तुज्या वांगडा आसतले. मॅडम खूब फावटी म्हणटा लोकांक जाय जाल्यार आपूण रावतली पूण आतां तरी मॅडमीन डिसायड करपा जाय की वयता थंय लोकांनी सांगलेलें आसा तूं राव आनी म्हाका दिसता लोकांचें सांगणें ती आयकतली आनी फुडें ती नॉमिनेशन करतली.